लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेसून एक वोपास सांगली. दोग जाण, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोन वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागवणे, अन्यायी, पर्दुवारी. हांव ह्या त्या दोन वसूलदारा सारकोय न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यांचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो दोन वसूलदार पयस उबो रावून दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हशी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावंक वो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.